माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि 2 दीस जाले पाऊस ना, म्हणजे तितले जोरान पाऊस पडना, मातसो येता वयता आणि व्हडलो वारो येता. आणि ऋत्विक हांगा न्हिदला. ऋत्विक हाय म्हण. हाय. उठ सारको सारकी हाय म्हण. हाय. कसो आहा तू? बरो मरे. 1 वीक जाले स्कुलाक वचूंक ना न्ही, सो फाल्यां ताका जाता स्कुलान. एक्चुअली थर्सडे तो बरो जाल्लो, मागीर 2 दिसांनी कित्याक स्कुलान धाडूंक जाय म्हणून ताका आमी स्कुलान धाडूंक ना. तो रट्टालो तो स्कुलान वचपाक. ऋत्विक हय, तो म्हटलें 2 दीस मातशें रेस्ट घे रे, मागीर जाल्यार वच म्हटलें. सो आयज संडे आनी फाल्यां मंडे, फाल्यां वयतलो स्कुलान न्हू रे. हय, सो आयज ताका हेअरकट बीन करूंक जाय. केंस बी सारके वाडला हेजे, पळोवंक जाय शिव केन्ना टायम आसल्यार व्हरून हाडटलो. ओके. आनी आयज आसा संडे स्पेशल म्हळ्यार आयज अशें व्लॉग करपाचें कांय नासलेलें, प्लॅन चेंज जालो. एक्चुअली रातचे आमी प्लॅन केलेले आयज कितें करपाचें काय म्हणून. सो चिंतलेलें की आयज तुमकां एक थाली शेअर करया म्हणून. सो चिंतलें की आयज मटन थाली तुमकां शेअर करता आयज हांव. मटन थाली. सो रातचे प्लॅन केलेलें की आयज मटन थाली दाखोवया म्हणून. काय ना, चड व्हडलेशे आयटम कांय ना मटनाचे. एक करी येतले, सुक्का येतले, फ्राय येतले आनी भाकरी करतली मम्मी आनी शीत. ओके. सो सकाळी चिंतलें की वचून घेवन येवया, पण सकाळी ताका इव्हेंट येयले. मडगांव ताका इव्हेंट चालू आसा, पण तेणें प्लॅन केल्लें की लेट वयतलो म्हणून तो इव्हेंटाक 10 सुमार अशें. पण ताका अर्जंट कॉल येयले, अशें कितें प्रॉब्लेम जाला यो म्हणून. सकाळी बेगिनाच गेलो. सो बेगिना गेलो, मागीर चिंतलें की आयज मटन बी तो हाडचो ना म्हणून, कित्याक तो इव्हेंटाक गेल्लो न्ही मडगांव. मागीर जस्ट न्ही 11 सुमार कॉल केले की आपूण थंयच्यान येता, भायर सरला, येताना घेवन येता हांव पावलो मटन. सो म्हटलें करया म्हटलें आयज थाली, नाल्यार आमचें प्लॅन आसलेलें ट्युजडे करपाचें. सो म्हटलें आयज करया, चल तो हाडटा म्हटला न्ही, सो करया म्हटलें. आनी आतां श्रावण बी लागीं येयला. चिकन बीन मटन बीन खायना, फक्त नुस्तें अशें खाता आमी. सो तो खायना मटन. आतां शिवनाचो चड खायना मटन, ताका चड आवडटा. खाता अशें चड आवडना, 1-2 पीस खातलो. म्हाका आनी मम्मी खूब आवडटा मटन. सो खूब तेंप जालें आमगे हाडूंक ना. तुमी पळयलात न्ही आमगे मटन खूब कमी हाडटा. आनी लास्ट टायम हांव कमेंट केलेलें की तुमगे मटन बी रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो खूब कमी हाडटा आमगे मटन, ताका लागून आयज हाडया म्हटलें. सो एक थालीच तुमकां हांव शेअर करता, जशें आमगे करता करी सुक्का तेच तुमकां आयज हांव शेअर करता. ओके. आजून शिव येवंक ना, पण आमी सगळें रेडी करून दवरला. सो कितें जातलें बरा अशें गडबड जाता, मागीर टायम जाता. सो ताका लागून आमी सगळें रेडी करून दवरला. जस्ट शिव येयली की मागीर ते बरें क्लीन करतले, मागीर आमी स्टार्ट करया आयज थाली करपाक. ओके. खूब तेंप जालें हांवें थाली दाखोवंक ना. लास्ट थाली दाखयल्ली हांवें प्रॉन्स थाली, तितलेंच. ताकाय बरो रिस्पॉन्स येयल्लो प्रॉन्स थालीक. सो मागता हो मटन थालीकूय तुमी बरे रिस्पॉन्स दियात. ओके. सो रावला शिवनाथ, अजून येवंक ना, तो बसला. सो घरची न्ही सगळीं कामां जाल्ली आसा. सो वाट पळयता शिवाचे केन्ना येता, रेडी करून दवरला आमी. ओके. आनी ऋत्विक कितें म्हणटा? ऋत्विक काय ना वाजेला तो घरा बसून ताका लागून. आनी संडे तुमकां खबर आहा न्ही आमचे खंय वचपाचें प्लॅन आसता, पण आयज अशें कांय प्लॅन ना, कित्याक शिवाक कामूय आसा. आनी हो आतांच बरो जाला न्ही, तो म्हटलें खंय नाका म्हटलें भायर वचपाचें थोडे दीस, घरान बरें आयका न्ही. बरें म्हणजे वेदर सामको बरो आहा, पावस ना कांय ना. सो तो आयज मडगांव गेला न्ही, तो म्हणटालो सांजचे खंय तरी या म्हणून. पळोवया, कांय सांगूंक शकना आतां, की तेजे कॉल बी येयले न्ही ताका वयचें पडटा. आनी मडगांव खूब पयस न्ही. सकाळीं बाबा तो धांवलो, न्हिदलोलो 8 7:30 सुमार कॉल येयले अशें अर्जंट यो म्हणून. उठलो बाबडो, न्हालो आनी धांवलो. च्या सुद्दां पिवंक ना, धांवलो. मडगांव लागीं आसल्यार कांय ना, आनी ऑन द स्पॉट अशें फोन बी केले न्ही मातशें घाई जाता, गडबड जाता आनी आबूस जाता कितें करूं कितें नाका. कित्याक लागीं आसल्यार प्रॉब्लेम ना, की मडगांव न्ही तें वचपाकूच मातशें टायम लागता. ताका म्हटलें तूं सावकाश चल म्हटलें. सो आतां येतलो, येयली की तुमकां मेळटा. ओके. चला वचना खंय वयता शिव येयलो. आं ओके 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 वचून या. हय मटन वाला अबे चालूच आहा. तो शिवाचो फ्रेंड येयला. ओके ओके. ताका तूं आयलो चल ओके या. ओके. सो शिवाचो फ्रेंड येयला. ते आमचे एक वयले फ्लॅट न्ही सेल करपाक आसा, ते पळोवपाक येयला. ओके या रे ए ऋत्विक. सो शिव दिवन गेलो. बरें आहा ते वयले फ्लॅट, पेंट हावस आसा आनी वयर बरें व्हडलो टॅरेस आहा, बेस्ट आहा, खूब बरें. दवर तें. तो मटण हाडला आनी कितें हुकोन पळयता. चल हात धू. कोथमीर आनी पुदिना. हे पळय हांव कोथमीर पळय शिवता कितले हाडला. कोथमिरी वडी केल्यार बरी दिसता न्ही गे.
पळय तरी त्याने इतले हाडला पण ते रोखडे पिड्ड्या येता खबर आसा ओले आहा ते पावसान न्ही रोखडे कुसता शिवनात न्ही असो आतां रेट मातशी कमी आहा 20 रुपया एक दिसता म्हाका ताका लागून 2 हाडटणेन सो एक हांव न्ही कोथंबरी वडी करता बरें आतां फाल्यां करतलें हांव नाल्यार न्ही अशें दवरलें न्ही ते फ्रिजीन सुद्दां भायर सुद्दां ते रोखडे पिड्ड्या जाता लास्ट टायम हाडलेलें न्ही तशेंच जालें कुसलें सगळें हांगासर ओले आसा ताका लागून चल ओके राव मटन हांव क्लीन करता ओके क्लीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला तो मटन न्ही हांव मागीर क्लीन करता कित्याक तुमकां हांव दाखयता मसाला करी करपाक हें तुमकां आतां मसालो दाखयता पळय हांव तो करी करपाक सो कित्याक खबर आहा ग्रायंडरान घालतलें आयज मातशें ग्रायंडरान घातल्यार न्ही टेस्ट मातसो बरो येता सो म्हटलें ग्रायंडरान मातसो टायम लागता न्ही तो तुमकां दाखयता हांव ओके मसालो रेडी करून दवरला चला दाखयता तुमकां सो करी करपाक न्ही हांगासर एक नाल्ल ग्रेट करून घेतला 2 कांदे न्ही धाकटे कांदे 2 अशे लांबसर कट करून घेतला आलें घेतला लसूण न्ही मातशी चड घेतला एक 10-15 लसूण घेतला हे पळयला बेडगी मिरची सुकी मिरसांग घेतला बेडगी ओके आनी हांगासर पळया सगळे खडे मसाला घेतला एक चक्रफ्रूट घेतला एक 10-15 लवंग सॉरी ब्लॅक पेपर घेतला लवंग घेतला एक 10-15 लवंग घेतला आनी हें आसा हें कितें हेका म्हणटा कितें विसरलें हांव जायफळ सॉरी जायफळ न्ही इतले धाकटो घेतला ओके आनी थोडेशे बडीशोप घेतला आनी सिनामन स्टीक घेतला हे पळय इतले आनी हें एका जायत्री म्हणटा न्ही गे जावित्री फूल घेवंक ना बस धाकटोसो तुकडो घेतला ओके आतां हें सगळें न्ही ओके तेल घालून थोडेशें बरें एका भाजून घेवंक जाय भाजून न्ही मागीर आमी ग्रायंडर घालून पेस्ट करून घेतले जशें आमगेर करता हांव तुमकां दाखयता मसाला पावडर बी अशें कांय घालचें ना कित्याक हांगासर न्ही खडे मसाला घालून केला आमी ओके इफ तुमचे कडेन गरम मसाला बीन आसा जाल्यार तुमी ते सोय कांदो आलें लसूण आनी भाजून घेयात आनी गरम मसाला घालात आनी हळदीचो पिठो घालात एका हळदीचो पिठो न्ही वाटतासतना हळदीचो पिठो घालतले मम्मी हांव तुमकां दाखोवंक ना हांवें सो हें पयलीं सगळें न्ही भाजून घेता तुमकां न्ही एक दाखोवपाक विसरलें हांव कोथमीर ओके कोथमीर हें न्ही ऑलरेडी रोस्टेड आसा ओके हें आनी रोस्ट करचें ना म्हणजे हें फ्राय करतना न्ही हें फ्राय करचें ना की ऑलरेडी हें फ्राय केल्लें आसा सो एक धाकटो चमचो न्ही हांव घेतला कोथमीर घेतला ओके सो आतां घालता रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स ओके ऑलरेडी रोस्ट केल्ले आसा आनी परत रोस्ट करनाकात की आमी रोस्ट करून दवरता एक विदाउट रोस्टेड आनी रोस्टेड सो ते हेतून घालता ओके आनी बस थोडेशे रोस्टेड मेथी हांगासर मेथी घेतला रोस्टेड थोडेशे ते हेतून घालता ओके बस हें ऑलरेडी रोस्टेड आसा हें सायडीन दवरता आनी हेतूनच घालता हळदीचो पिठो मागीर आमकां वाटना न्ही हळदीचो पिठो जायच ओके ओके हें सायडीन दवरया कित्याक तुमकां आनी कन्फ्युजन नाका हें ऑलरेडी रोस्टेड आहा न्ही सो हें आतां सगळें आतां आमी भाजून घेता ओके चला सो कढाई दवरला तेल घातला आनी तेल बरें तापलेलें आसा आतां हे सगळे जे खडे मसाले आहा पळय हितून घालया घाल आनी जस्ट ताका भाजून घेवंक जाय सो मातशें न्ही हेका भाजून घेवंक जाय कित्याक तेल मातशें गरम आसलेलें न्ही आनी रोखडें तें भाजतना की आतल्या सगळें ब्लॅक जातलें सो मागीर रोखडें तें काडून घेयात आनी इफ तुमचे कडेन खसखस आसल्यार न्ही खसखस बी तुमी घालूं शकता कित्याक खबर तितून न्ही मातशें करी न्ही थिकनेस येता सो आमगेर खसखस ना मातशें फ्राय करून घालूंक जाय न्ही गे खसखस आसल्यार मातशें फ्राय करा आनी घालात सो खडे मसाले सगळे भाजून जाल्ले आसा आतां न्ही आमी घालया कांदे घाल सो आलें आनी लसूण हें मातशें न्ही भाजून घेवया सो पयलीं न्ही आमकां हें भाजून घेवंक जाय कांदो न्ही मातसो ब्रावन जायसर न्ही आमी हें भाजून घेवया सो हें पळयात कांदो न्ही बरें भाजून घेतलें आसा हेका न्ही आतां काडून घेवया सो आतां न्ही सुके मिरसांगो मातशें भाजून घेता सो मिरसांगो भाजून घेतला काडून घेता सो आतां घालता सोय आनी सोय न्ही बरें आमकां ब्रावन जायसर न्ही हेका बरें भाजून घेवया हय तो हे पळयात सोय न्ही भाजून घेतलेले आसा आतां हे सद्या खूब गरम आहा मातशें थंड जावं न्ही सो आतां न्ही आमकां एक ग्रीन पेस्ट करूंक जाय मटणाक लावपाक सो हे पळयात हाफ न्ही बंडल अर्दो बंडल आहा कोथमीर घेतला ग्रीन चिली पळयात जितली तुमकां तिखट जाय हांगासर 1 2 3 4 5 6 घेतला आलें घेतला लसूण घेतला आनी पुदिना वॉश करून अजून आनी पुदिना ओके सो इतलेच न्ही आमकां एक ग्रीन पेस्ट करून घेवंक जाय ओके हे सगळें मिक्सरान घालून आमकां एक ग्रीन पेस्ट करून घेवंक जाय ओके तो करून घेता हांवें दाखयता तुमकां सो हितून घालतले हळदीचो पिठो एक हाफ टीस्पून न्ही हळदीचो पिठो घालात आनी हें घालता ओके आनी थोडेशें उदक घालून आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय मागीर आमी हें मटणाक लावून दवरतलें मातशें
सो पयलीं न्ही हे पळय जे आमी कोथमीर आनी मेथी आनी सासवां बी घातलेले पळय ते घेतला, हळदीचो पिठो, मागीर ते सोय आनी मिरसांग. पयलीं हे इतलेंच घालपाचें आनी पयलीं मातशें वांटून घेवपाचें. कांदे आनी लसूण आले ते अजून घालूंक ना हांगासर. ओके, ते मागीर घालता खंय मम्मी. सो पयलीं हें घालून न्ही वांटून घेता. घाल. सो पयलीं हें न्ही मातशें वांटून घेवया. उदक घालता. सो मटन न्ही क्लीन करून जाल्लें आसा आनी हें मटन न्ही 1 किलो आसा. ओके, आनी आतां न्ही हांव सगळें हें मटन न्ही कुकरान घालून 1-2 सिटी काडटले, म्हणजे ताका शिजोवन घेतले. मागीर तितूंतच मागीर करी करतले काडून, थोडेशे सुका करतले आनी थोडे फ्राय करतले. कित्याक खबर आयदनान कूक करपाक न्ही मातसो टायम लागतलो, कुकरान तर रोखडें जाता. तर 2 सिटी काडल्या पुरो. 2 सिटी काडून पळयतले इफ ते कूक जावना जाल्यार मागीर आनी एक काडया. ओके, आतां पयलीं ताका ग्रीन मसाला आमी लावन घेवया. हे पळय मटन बरें क्लीन केल्लें आसा. ग्रीन पेस्ट घालता. घाल. ग्रीन पेस्ट लावून दवरले न्ही एक मटनाक करीक न्ही एक बरो टेस्ट येता. पण हे सगळे करी करचें ना हांव. सुक्का फ्राय आनी करी खूब हांवें. थोडेशें मीठ घालता आनी हें न्ही बरें मिक्स करून घेता. सो हे पळय बरें मिक्स केल्लें आसा. आतां दवरतले एक हाफ एन आवर दवरतले हांव. इफ तुमचे कडेन चड टायम आसा जाल्यार तुमी 1 आवर 2 आवर्स दवरूं शकता, नाल्यार ओवरनायट करून दवरले न्ही आनी बेस्ट. सो हांव न्ही हेका फक्त न्ही हाफ एन आवर दवरतलें. सो हांगासर पळयात सो हे मातशें वांटून घेतलां. सो आतां आमी घालया जे खडे मसाले आमी भाजून घेतलेले पळय ते आतां घालता. घाल. सो पयलीं घालया कांदे, आले, लसूण फ्राय केलेले पळय ते घालता. सो आतां घालता हे भाजलेले सगळे खडे मसाले. सगळे घातलेले आसा. आतां आमकां हे बरें फायन पेस्ट करून वांटून घेवंक जाय. हांवें न्ही हे मटन न्ही ग्रीन पेस्ट लावन हाफ एन आवर दवरला आनी हाफ एन आवर जाल्ले आसा. आतां आमी कुकरान घालून ताका शिजोवन घेवया. सो कुकरान घालता. कितले घे तेल? 4 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो तेल तापलेलें आसा. आतां घालता तेज पत्ता मागीर बे लीफ. सो एक बे लीफ घातला. आतां घालता थोडेशें लसूण. घाल. लसूण न्ही मातशें झाडून घेतला. लसूण घालता आनी हांगासर घालता. आतां कितें घालता? सो मातशें न्ही भाजून घेवया. सो आतां घालता कांदे. सो हांगासर न्ही 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला ते घालता. घाल. सो कांदे न्ही हांगासर जस्ट 1-2 मिनटांनी आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांव भाजून घेतला बरें. आतां घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही 2 टोमॅटो न्ही चॉप करून घेतला. घाल. सो बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. मातशें न्ही टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जावन न्ही मागीर आमी घालया मटन. सो रित्वीक गेला हेअरकट करपाक आनी श्वेता म्हटलें आतां जाली 1 जाली. श्वेता म्हटलें ताका हेअरकट करून हाड. आतां आयज जेवण काय लेट जातलें. तो म्हणटा ताका हेअरकट करून हाड म्हणटा केंस सारकें वाडला. ओके, आनी टोमॅटो न्ही अजून सॉफ्ट जावंक ना. ओके, रावला. सो टोमॅटो न्ही हांगा मातशें सॉफ्ट जाल्लें आसा. आतां आमी घालता एक चिकन मॅगी क्यूब. चिकन मॅगी क्यूब घालप एक ऑप्शनल आसा. घातल्यार एक बरो टेस्ट येता. एक फूल घालता. सो घालता एक पळया हो एक न्ही चिकन मॅगी क्यूब घालता. घाल. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता मटन. घाल. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. मटन न्ही दिसता चड जेन्ना ते कूक जातले पळय तेन्ना इल्लेशें जातलें. सो एकानी बरें मिक्स करून घेतला. सो ग्रीन पेस्ट वाटतासतना एका लागलेली न्ही पेस्ट. सो थोडेशें उदक घातला हितून. आतां उदक घालता. सो आनी थोडेशें उदक घालता. कित्याक खबर मटनाक न्ही मागीर न्ही उदक सुट्टालें. ओके, सो पळयात मटन जितलें बुट्टा तें उदक घातला. ओके, आतां कितें आतां धापून न्ही 1-2 सिटी काडून पळयता आमी. 2 सिटी सपोज जालें जाल्यार बरें आहा, नाल्यार मागीर आनी एक सिटी काडया. थोडे न्ही हांवें बोन पीसीस आहा पळय काडून दवरला रितुकाक सूप करपाक. पण आयज जावचें ना. तशें फ्रिजीन दवरता. ट्यूजडे बीन पळोवया ताका न्ही सूप करूं येता. हे सगळें बोन हें पांय बी लेग पीस बी ना हितून. सो ताका सूप करूं येता. मटन न्ही हे पळया शिजलेलें आसा आनी तुमकां दाखयता तुमकां. 2 सिटी काडला. हे पळयात बरें शिजला. ओके, 2 सिटी काडलेले आसा. तो हें जाल्लें आसा. आतां करी आमी करी आनी हितूंतले हांव थोडे काडून दवरता सुक्का करपाक आनी थोडे फ्राय करपाक. हें इतलें आहा पळय हांव सुक्का करतलें. ओके, आनी हें थोडेशें फक्त मांसाचे पीस न्ही काडून घेतला आनी थोडे फ्राय करतले. ओके, आनी आतां हें आमी करया करी. सुक्का करपाक न्ही हांवें तें ग्रेवी बीन कांय घेवंक ना. म्हाका आतां सुक्का मातशें ड्राय जाय. ओके, आतां हें सगळें न्ही करी करतलें. सो एक आयदनान काडून घेतला. सो गॅसीर न्ही दवरला आयदन
आणि हे पळय शिजले. आता आमी घालया जे मसाला वाटून घेतलेले ग्राइंडरान ते घाल. आणि उदीक चड घालचे ना की ऑलरेडी तितून उदक आसा आनी शिजलेले, सो ताका लागून पयलीं बरें मिक्स करून घेता. पळोवया इफ उदीक बीन जाय जाल्यार आमी घालूंक मेळटा. सो हे शिजलेले उदीक न्ही हे खूब आसा ताका लागून, सो पयलीं ताका बरें मिक्स करून घेता. सो हे पळय हें परफेक्ट आहा आनी उदीक घालचें ना. ओके, थोडें मीठ एड कराय. थोडें मीठ मातशें कमी लागलें म्हाका, टेस्ट करून पळयल्लें हांवें. थोडेंशें मीठ घालता. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट. मिक्स करात आणि ताका न्ही बरेंशें आमी बॉयल हाडया. सो मीठ घातलेलें आसा. सो आतां मम्मी न्ही हाफ लेमन ज्यूस घाल. ओके, बरें का मिक्स करून घ्या. नाका उदीक नाका, सारकें हांवें. सो खूब पातळ बरें जायना. ओके, आतां एका न्ही बरेंशें बॉयल हाडया. सो हे पळयात करीक न्ही बरेंशें खतखतो आयिल्लें आसा आनी हे पळय हें जाल्लें आसा. करी रेडी. आतां तेजे वर घालता थोडीशी कोथमीर. जशें आमगे करता तेच तुमकां हांवें शेअर केला. ओके, सो हे पळय जाल्लें आसा. मटन करी रेडी. सो आता आमी करया मटन सुक्का. आणि कायल दवरला हांवें, कढाई दवरला आनी तातूंत घातला एक 4 व्हडलो चमचो तेल घातला हांवें. आनी तेल न्ही आतां मातशें आमी गरम करून घेवया. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां घालता एक हाफ टीस्पून जिरा. सो जिरा न्ही मातशें फ्राय करून घेयात. सो आतां घालया आमी कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे न्ही मातशें मिक्सरान वांटून घेतला. चड फायन पेस्ट करप ना, कोसली अशें ताका वांटून घेवंक जाय. ते घालता आनी आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. फ्लेम आपण मिडियम दवरात आनी एका बरें फ्राय करून घेवया. सो कांदे न्ही तुम्ही पळोवंक शकता मातशें ब्रावन जाल्ले आसा. सो आतां आमी घालया लसूण. एक व्हडलो चमचो लसूण हांवें ग्रेट करून घेतला. आनी आले थोडेशें आले घेतला हांवें, ते घालता. सो बरें आमकां एक 2-3 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेवया. सो 2-3 मिनटांनी एका हांवें बरें फ्राय करून घेतला. आतां मातशें मसाला घालया आमी आनी फ्लेम मातशें लो दवरात. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो. सो आतां घालता 2 टीस्पून रेड चिली पावडर. सो आतां घालता 2 टीस्पून कोरिएंडर पावडर. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो 1 मिनटांनी आमकां हे मसालानी मातशें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो 1 मिनट जाल्लें आसा. सो आतां हांव घालता टोमॅटो. हांगासर न्ही 2 टोमॅटो अशें लांबसर कट करून घेतला ते घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें न्ही एका मिक्स करून घेतला. आतां आमी घालया मटन जे आमी शिजोवन घेतलेलें पळय ते मटन घालता. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो थोडेशें उदक घालता. सो एका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. धांपून न्ही आमकां टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही एका कुक करून घेवया. सो लीड ओपन करता आनी टोमॅटो न्ही हांगासर बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा. आनी मातशें टोमॅटो न्ही अशें ताका मॅश करात. बरें कूक जाल्लें आसा टोमॅटो. अशें ताका न्ही बरें स्मॅश करून घेयात. सो बरें एका मिक्स करून घेतला. सो आतां घालया आमी एक 1 टीस्पून गरम मसाला. आनी एक व्हडलो चमचो न्ही हांवें कसुरी मेथी न्ही मातशें रोस्ट करून घातला ते घालता. एक 2 ग्रीन चिली न्ही अशी लांबसर कट करून घेतला ते घालता. सो बरें ताका आतां मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका मिक्स केल्लें आसा. जस्ट आमकां एक धांपून एक 5 मिनटां एका कूक करून घेवया. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा. लीड ओपन करता आनी हांगासर आमचें मटन सुक्का रेडी आसा. मुद्दाम तुमी न्ही ट्राय करात. पाव वांगडा चपाती वांगडा न्ही एकदम बरें लागता. रोखडें येता, चड कांय ना. फक्त मटन मात आमकां शिजोवन घेवंक जाय स्टार्टींग. ओके, आतां तेजे वर घालता कोथमीर. हांगासर मटन सुक्का रेडी. आनी सुक्का मातशें हांवें सुक्का म्हटला न्ही हांव सुक्का दवरता. चड ग्रेवी बीन करचें ना. ओके, कितें सुक्का हें ताका लागून. ओके, सो हें जाल्लें आसा. हें पळयात करी आनी सुक्का जाल्लें आसा. आतां रायस करता हांव. आयज करता हांव बासमती रायस करता. कुकरान करता. ओके, दाखयता तुमकां कुकरान. बरें जाता अशें स्टिकी जायना. ओके, बरें मेकळें जाता. ओके, आनी चिकन आसूं मटन करी वांगडा न्ही बासमती रायस आसलें न्ही जेवंक बरें जाता. सो म्हटलें तुमकां दाखयता हांव बासमती रायस कुकरान कशें करप तें. सो हांगासर कुकरान घालता रायस. हांगासर 2 कप घेतला हांवें बासमती रायस. आनी आतां वॉश केला ताका हांवें. सोक बीन करून दवरपाची गरज ना. ओके, सो थोडेशें मीठ घालता. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो घी घालता. घी घातल्यार न्ही मातसो बरो फ्लेवर येता, टेस्ट बरो येता.
ओके. सो थोडेशें हांव जिरा घालता, चड घालचें ना कित्याक म्हाका चड जिरा आवडना, बस थोडेशें घालता. जस्ट एक थोडेशें कोथमीर घालता. सो आतां आमी घातलें उदक. आतां हांगासर न्ही हांवें 2 कप रायस घेतला. इफ तुमी 1 कप रायस घेता जाल्यार उदक आमकां न्ही 1.5 कप घालूंक जाय. ओके. सो आतां हांवें हांगासर 2 कप रायस घेतला म्हणजे 1.5 आनी 1.5 म्हणजे टोटल जातले 3 कप जातले. ओके. सो हांगासर हांव 3 कप उदक घालता. सो घालता 3 कप उदक. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. ओके. आतां लीड बंद करून आमकां एक 2 सिटी काडूंक जाय. ओके. 2 विसलांनी आमचे बासमती रायस रेडी. सो आतां आमी करया भाकरी. कसले गे? ज्वारीची भाकरी करता. मम्मी तुका मेळोंक ना न्ही पयलीं. हाय मर सगळ्यांक. आयज आमगे मटन पार्टी न्ही गे. भायर पावस पडटा बारीक. सो ज्वारीची भाकरी करता. सो हांगासर पळय 1 कप उदक घेता. कोथमीर लागला. ओके. सो उदक घेतला 1 कप आनी थोडेशें घातला म्हणजे एक 1/2 कप. ओके. 1.5 कप. ओके. सो हांगासर 1.5 कप उदक घेतला. आतां उदकाक कितें करूंक जाय? थोडेशें मीठ घालता. सो मीठ घातला. सो हें दवरला आतां गॅसीर. एकानी आतां मातशें आतां बॉयल येवंक जाय. ओके. बॉयल येयली की मागीर आमी घालतले ज्वारीची पीठ. रिचीक पळय खड्डो आला. चल भितर रे. हांगा रा दाखय तुजें हेअरकट. आवय कितें रे? बारीक केलें केस बरें जालें. बारीक केलें. कितें खाता तूं? सारको राव. टोमॅटो खाता आनी कांदे खाता येवन हांगासर. चल. ओके. सो हें पळयात उदकाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. आतां हितून घालता 1 कप ज्वारीचें पीठ. सो आनीक न्ही 1/2 कप घालता. ओके. सो 1 कप घातला ऑलरेडी आनी हो 1/2 कप. सो फ्लेम आनी हांगासर लो दवरात आनी ताका मातशें बरें मिक्स करून घेयात. सेम तुमी तांदळाची भाकरी भायर करूं शकता न्ही गे. तांदळाची भाकरी बी तुमी भायर करात. ओके. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां गॅस बंद करता आनी मागीर मातशें खूब गरम आसा हें मातशें थंड जावंक जाय. चड थंड जावप रावनाका. आतां मातशें गरम आसतना ताका कालोवंक जाय. पण सद्या हें खूब गरम आहा. सो हें पळय एक प्लेटीन काडून घातल्या. सद्या हें गरम आसा. हें मातशें कालोवन घेवंक जाय. जशें आमी पीठ कालयता पळय तशें बरें कालोवन घेवंक जाय. आनी मदीं मदीं न्ही उदक न्ही थोडें उदक घातलां हातीन अशें बुडोवन थंड उदीक तें अशें बुडोवन न्ही ताका कालोवन घेवंक जाय. कित्याक सद्या हें खूब गरम आहा हें. सो बरें ताका कालोवन घेवया. सो हें पळयात जाल्लें आसा. अशें आमकां बरें कालोवन घेवंक जाय. जालें न्ही गे. पळय जालें आं. हें पळयात. सो हें पळयात अशें रावंड करून घेवया. सो मम्मी हांगासर भाकरी लाट्टा. हें पळयात जशें आमी चपाती लाट्टा पळय तशेंच आहा. पण अशें कांय ना. सो पळय अशें लाटून घेतलां. ओके. सो हेका आतां आमी फ्राय करया. सो आतां न्ही आमी भाकरी फ्राय करया. कपडो घेतला उदक आनी कपडो घेतला आनी कायल न्ही बरें तापलेलें आसा. सो घालता आनी कपडो न्ही मातशें वलें करून घेयात आनी ताका अशें कपडो लायात म्हणजे वले कपडे ताका हें करात. अशें ताका प्रेस करात. चड उदीक लायनाका. ओके. ताका टर्न करया आनी सायडीन न्ही ताका बरें अशें भाजून घेता. त्या वेळार सायडीन बी कच्चे उरता ते बरें फुलता पळय ते. मागीर अशें ताका बरें ब्रावन जाय दिसा न्ही ताका फ्राय करून घेवया. आनी परत ताका उदक बी लावपाचें ना. स्टार्टींग लायलें तितलें पुरो. लास्ट टायम म्हाका कोणा विचारलेलें कंपल्सरी ताका उदीक लावकूच जाय भाकरीक बी ना न्ही गे. पीठ लायतात न्ही वर दिसता धवे धवे दिसता. जाय जाल्यार लावपाचें नाजाल्यार ना. अशें कंपल्सरी अशें उदक वर लावकूच जाय अशें ना. ओके. सो लायतात. मम्मी बी लायता हांव लायता. धवे दिसता न्ही म्हणजे वर पीठ बी नासता न्ही लाट्टना ताका लागून उदीक लावन ताका हें करता. अशें मम्मी म्हणटा. ओके. बरें ताका फ्राय करून घेयात. सायडीन ताका न्ही अशें बरें प्रेस करात. आनी जेन्ना भाकरी करतना न्ही फ्लेम न्ही हाय आसूंक जाय. लो फ्लेम करनाकात. बरें भाजचें ना मागीर तें. पळयात अशें न्ही बरें ताका फ्राय करून घेयात आनी हें जाल्लें आसा. हें पळयात ज्वारीची रोटी रेडी. सो फ्राय करपाक न्ही जस्ट थोडेशें हांवें पीस काडून घेतला. आतां तातूंत घालता मसाला जे आमी घरा मसाला करता पळय तें आसा. तुम्ही जाल्यार रेड चिली पेस्ट आले लसूण हळदीचं पीठ घालून तुम्ही मसाला रेडी करू शकता. हे आमचे होममेड. ओके. ताका बरें मिक्स करून घेता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात.
सो ह्या पळयात मसाला लावून घेतला हांवें आनी जस्ट ताका एक 10 मिनटां सायडीन दवरतलें, मागीर ताका रवा लावून फ्राय करतलें. आणि हांवें 10 मिनटां दवरलेले जस्ट पीस घेवपाचे आनी जशें आमी नुस्तें फ्राय करना तशेंच रव्यान अशें बुडोवन ताका फ्राय करपाचें. ओके, ऑलरेडी मटन शिजलेलें आसा, जस्ट ताका मातशें एक ब्रावन जायसर आमी भाजून घेवया. पण फ्राय बीन करून आसतना न्ही अशें फ्राय करात, बरें जाता खावपाक. ओके, तेल घालता मातशें आनी बरें ताका फ्राय करून घेवया. सो ताका टर्न करून घेवया. हांवें हांगासर चडशी बोनलेस घेतला, विथ बोन घेवना हांवें. ओके, सो पळय बरें क्रिस्पी जाल्लें आसा आनी तशें ऑयल घालता आनी दुसरे सायड बीन ताका बरें फ्राय करून घेवया. सो हें पळयात फ्राय जाल्लें आसा. ओके, सो गॅस बंद करता. हांगा फ्राय आमची रेडी. सो सलाड करपाक न्ही हांवें हांगा कॅबेज कट करून घेतला, एक टोमॅटो घेतला आनी कांदे घेतला हांवें आनी थोडेशें ग्रीन चिली घेतला पळय आनी थोडीशी कोथमीर घेतला. तातूंत घालता मीठ घालता, थोडेशें मीठ घालता आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी लेमन स्क्वीज करून हें करूं शकता. पण हांव न्ही एक 2 चमचो दही घालता. दही घातल्याने मातशें बरें लागता. चड घालचें ना, जस्ट एक 2 व्हडलो चमचो दही घालता आनी हेका न्ही आतां बरें मिक्स करून घेता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात एका बरें हांवें मिक्स करून घेतला आनी हांगा आमचें सलाड रेडी आसा. सो सगळे आयटम रेडी आसा. चड व्हडलेशें कांय ना, बस लिमिटेड थोडेशें केलां हांवें. ओके, सो आतां आमी प्लेटींग करया, म्हणजे थाली आमी आतां रेडी करया. ओके, चला. हांगासर तुम्ही पळयात यो लागीं यो थाली रेडी आहा. मटन थाली संडे स्पेशल, आषाढ स्पेशल, मागीर श्रावण लागता. ओके, सुक्का हें तुमी न्ही मुद्दम ट्राय करात. हांव तुमकां गॅरंटी दिता तुमकां तें खूब आवडटलें सुक्का आनी करपाक खूब सोंपें आसा. ओके, आनी सांगू तुमकां चपाती वांगडा भाकरी वांगडा न्ही रोकडे एकदम बरें लागता. सो खावून दाखयत सांगता तुमकां की आमी नॉर्मली करतात, एक खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें. आनी मटन न्ही हें पळयात दाखयता, मटन सामकें सॉफ्ट जाल्लेलें आहे. पळय सॉफ्ट जाला. सुक्का तुमी हे मुद्दम ट्राय करात. बेस्ट जाला. आनी रायस पळयात, रायस दाखयता तुमकां. चमचो दी. सो हांवें न्ही बासमती रायस कुकरान केल्ले. हे पळय बरें अशें मेकळे मेकळे जाता. जिरा हांवें बस थोडेशें घातला. ओके, करी तुमकां टेस्ट करून सांगता हांव. आईची स्टाईल ते करी टेस्टी ना. आई लॉन्च घेऊन आला तर करी बेस्ट जाला. सुका हांवें केला, ट्राय करा तुमी. आनी फ्राय तुमी ट्राय करात. फ्राय हांवें फर्स्ट टायम केला, काल रातचे पासून चिंतलें हांवें फ्राय कशें करया. सो आमी कुकरान ताका बॉयल करतात न्ही मटणाक, ताकाच मसाला लावन फ्राय केला आनी सामकें फ्राय आहा पळय टेस्टी जाला. शिवनाथ काय खावं जाला खबर करीन घेतल्यान उठलो तो मटन खायना. सगळं बरें आसा, ट्राय करा तुमी. ओके, खंयची चुकला बी जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा. ओके, जेवून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. आयला हा व्हिडिओ एंड घेवपाक. दनपारां जेवून न्ही काय व्लॉग करून हांवें हेजे हें आसलेलें प्रोजेक्ट तो करतालो आनी आतां जालें रात जाली. सो म्हटलें व्हिडिओ एंड घेवया आनी हेजे स्टडीज पळय इतलीच करून नासलेली न्ही, खूब आहा तें. तो घेवन बसलें आनी म्हाका व्हिडिओ एंड घेवपाची यादूच ना. जास्त म्हाका याद येयलें, म्हटलें करया म्हटलें व्लॉग एंड. आनी थाली कशी आसलेली म्हाका प्लीज कमेंट करात आनी खंय कितें चुकला बिकला जाल्यार म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. ओके, सो खूब दिसांनी म्हणजे लास्ट केन्ना एक केल्लें खबर ना म्हाका, 2-3 म्हयने जाले आसतले थालीचे. सो खूब दिसांनी घेवन येयल्या थाली रेसिपी, सिंपलशी थाली तें व्हडलेशें कांय ना. ओके, सो चला थोडेशें नांव घेता. बर्ता डिसोजा, फ्लॉरेन्स नोरोना, प्रवीणा चोपडेकर, तानिया आल्मेदा, संगीता पिंटो, फ्लेवियन डायस, बिएटा कार्दोजो, ब्लेन्स डिसोजा आनी रेजिना ग्रेसियस. ओके, सो इतलेंच नांव घेता. सो आनी कांय ना.
पाऊस येता वयता, वत येता, मदीं पावस येता. सो आता 3-4 दीस जाले पावस तितले ना आता. ओके, सो ह्या पावसान खूब कितें, सो ह्या पावसान खूब लोकांचे हाल जाल्ले आसा. मदीं न्ही इतलो कंटिन्युअस पावस तुमकां सांगू, न्यूज अशें आयकूंक मेळटा सगळे उदीक भरला, कोणाच्या घराच्या भितर सगळें उदीक भरला. सो आयकून न्ही खूब वायट दिसलें. सद्या पावस कमी आसा ते एक बरें आहा. ओके, सो चला आयचो हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर, बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. चला बाय.